आम्ही लेटर तुमचे कन्सिडर केला कळ्ळें न्ही. आयज मिटिंग डायरेक्ट आमी कन्सिडर केला लेटर तुमच्या मिटिंगेत तांकां वाचूनय दाखयला कळ्ळें न्ही. डिसिजन कितें घेवपाचें तें घेतलां आमी ऑलमोस्ट. आमी तें फक्त पेपरार घालतले. पेपरार घालच्या पयलीं म्हाका हे सगळें आसा न्ही ते म्हाजो कोण सिनियर आसा तांकां रिफर केला. अशी फर्स्ट टायम केस म्हाज्या लायफान येयला. लोक इतले येयल्ले आसा. नमस्कार, हांव अपूर्वाचारी गोयली सरपंच. आयज जे हांगासर जे तेंच्यांनी लेटर केला ते आमी मिटिंगेक घातलेलो आसा आनी आमकां थोडो टायम आसल्या कारणान सेक्रेटरीकूय थोडे कायदे आसा त्या खातीर आमी तांकां सांगलां की रिटर्न तांकां बरोवन दिला की तांकां आमी 2 तारीख सुद्दां दितले म्हणून, 3 तारीख सुद्दां दितले म्हणून. 2 तारखेक आमी सगळें रेडी करतले आनी तरी सुद्दां आमी पंचायत बॉडी डिस्कस करून योग्य ते निर्णय आमी ती घेतली. तेंच्यांनी ज्यो मागण्यो केल्या त्यो सगळ्यो मागण्यो तुमी पूर्ण करून तांकां लेटर दितल्यात. तेंच्यो सगळ्यो मागण्यो अश्यो पूर्ण अश्यो करपाना पूण थोड्यो तेंच्यो करतल्यो. तुम्ही म्हाका सांगा की जे IIT जाता ते तुमचे परमिशन आहा पंचायतीचे? ना तशें तुमच्याकडे पंचायतीन ठराव दिल्लो आसा IIT जावपा खातीर? ना. तुम्ही असं म्हाका सांगात तेंच्यांनी आतां कंपाऊंड जो घातला न्हय तेका तुमचे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लायल्या. तर आता गव्हर्मेंटान टेंडर आउट केला म्हणटा न्ही तेच्या बद्दल कितें पंचायतीक कितें इंटिमेशन असलें? म्हणजे डायरेक्टली आपोआप जाल्लें आसा काय? पंचायती ग्रामसभेन बी ठराव घेतलेलो ना IIT खातीर? IITच्या पंचायतीत कडेन कांयच ना. IIT ना पण IIT जावचो म्हणून तुम्ही पंचायतीन आणि कंपाऊंड वाला तुमचे NOC ना? म्हणजे पंचायतीकडे कांयच ना पंचायतीकडे कांयच ना. पण पंचायतीक काळखान दवरून जर तुमच्या क्षेत्रांत जेन्ना IIT जाता तेन्ना पंचायतीचो तेका विरोध आसतलो काय सपोर्ट आसतलो? पळय आमी करपाची लेटरां सगळी केल्या अजून पर्यंत आमकां रिप्लाय ना तो पर्यंत आमी का तुमकां काय सांगूं शकना न्हू. तुम्ही लेटर केल्या ती सपोर्टाक केल्या का अपोजाक केल्या? आमी कशें केल्या दोनूय वाटी लोकांचो हे मांडला आनी आमचो कितें तें मांडला आनी लेटर केला की आमच्या लोकांक इन्फॉर्मेशन येवन दिवचें. सावडेकर मेळावली पंचक्रोशी ग्राम बचाव आंदोलनाचे आज आमी मेळावचे लोक हांगा गोळिले पंचायतीन आयिल्ले. आमचे जे कितें ग्रिव्हन्स आसा ते घेवन आयिल्ले. आमी लेटर दिल्ली आसा सेक्रेटरीक. तांच्यांनी 3 दीस मागला 3 तारीख पर्यंत मागला. 3 तारखेक सकाळी तेंच्यांनी दितले म्हणून सांगला आनी लेटर दिलें आमकां. आणि जर तेंच्यांनी 3 तारखेक दिले ना जाल्यार आमी पंचायतीक डायरेक्ट लॉक मारतले आणि हांगा जर कितें अनुचित असो वायट प्रकार घडलो जाल्यार तेका जिम्मेदार पंचायत आसतली.